नमस्कार. तुम्ही सगळेजण बरी आसा अशी आशा बाळगता. काल मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान गोयचे पंचायत मेंबर, जिल्हा काउन्सिलर तसेच म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर हांकां एड्रेस केले कोविड संदर्भात. ताजे भाशण जे आसले ते फायरी स्पीचचो उल्लेख केलो गेलो. म्हाका ती फायरी पेक्षा एक नर्वस जेन्ना मनीस जो उलयता किंवा अ पर्सन हू इज इनकेपेबल टू हँडल द सिट्युएशन, ही गेट्स इन टू अ पॅनीक मोड. इट वॉज मोर ऑफ रिझर्विंग अ पर्सन गेटिंग इन टू अ पॅनीक मोड. आनी हांव कित्याक तें तुमकां सांगता. ताणें आपल्या स्पिचान 2-4 उल्लेख केलो. एक म्हणलें, ताणें मुद्दम म्हणलें की गोंयचे जे लोक आसा ते लेट येता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी, जीएमसीन बी. ताज्या देखून डॉक्टरांक टायम मेळना क्युअर करपाक, उपचार करपाक. सो खुबशे डॅडूच हाडले जाता अशें ताणें म्हणलें. म्हाका दोतोर सावंताक सांगपाक आसा, आमी परत सांगत आयिल्ले आसा की लोकांक दोश दिवपाचें बंद करात. लोक लेट येना. लोकांक जर एम्बुलन्स ना पयलीं म्हणल्यार, दुसरे लोकांक बेड्स ना. लोक चवकशी करता, हांगा थंय फिरता, फोन करता. एक हेल्पलायन तांचे कडेन लोकां कडेन अवेलेबल ना. फाटीं तुमी सुरू केलो, बंद पडलो मागीर तो, परत काल चालू जालो अशें कळ्ळां म्हाका. सो लोक लेट येता, आपल्याक जाय म्हणटा घरा राविना. तांकां सुविधा ना, तांकां हॉस्पिटल बेड्स ना. म्हाका काल कितें आज सकाळीं सुद्दां फोन आयले खंय हॉस्पिटल बेड आसा जाल्यार सांगा म्हणून. अशी लोकांची गैरसोय जाल्ली आसा म्हणून लोक हॉस्पिटलांत पावना. सो लोकांक दोश दिवपाचें कृपा करून बंद कर. दुसरें, तुवें मुद्दाम उल्लेख केलो की लोक एडवायस दिता, सजेशन दिता, क्रिटिकल दिता, आपूण आयकना. तुवें जर सजेशन लोकांचे आयकिल्लें, सरकारान कान आपले उगडे दवरिल्ले सजेशन आयकपा खातीर, गोंयची आज ही स्थिती जावपाची नाशिल्ली. खूब वायट दिसता. आमचो सरकार लोकांचे आयकपाक सरकना. लोकांचे आयकप तांकां इगो कॉन्फ्लिक्ट जाता. म्हाका फाटल्या वर्साची मुद्दम तुका मुखेलमंत्री तशेंच गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. फाटीं जेन्ना आम आदमीचे आमचे वांगडी सरकाराक सुचोवण्यो केल्यो, फाटीं कितें जाता, फाटल्या वर्सा कितें जातालें, कोण कोवीड पेशंट आसा पॉझिटिव्ह ताका काडटाले, सेंटराक धाडटाले, हॉस्पिटलांत धाडटाले. खुबशे लोक मागीर टेस्ट करपाक भियेताले. तेन्ना आमी सुचोवण्यो केली, होम आयसोलेशन सेंटर इज एक्सेप्टेड नो. मुखेलमंत्रीक मेळ्ळे, आमी सांगलें. हें सजेशन ताणें आयकून घेतलें. ताजे पयलीं म्हणल्यार देव बरें करूं. तें घेतकच मागीर लोक फुडें सरपाक लागले, टेस्ट करपाक लागले, आनी खूब जाण मागीर होम आयसोलेशन हें स्विकारपाक लागले. अशेंच सजेशन आमी सरकाराक दीत आयिल्ले आसा. तें सरकार आयकपाची क्षमता कसलीच ना. फक्त सरकार लोकांक बोट दाखयता. काल ताणें उल्लेख केलो, लोक झुंड्यो करतात व्हेजिटेबल मार्केट आनी फिश मार्केटाक. मुखेलमंत्री ह्यो झुंड्यो दिसल्यो. झुंड्यो करप तें बरोबर आसा, योग्य आसा. ह्यो बंद करपाक जाय. झुंड्यो लोकांनी डिसिप्लीन पाळपाक जाय. पण त्याच बरोबर म्हाका मुखेलमंत्री प्रश्न विचारपाक जाय. आमी आम आदमी पक्ष तुज्या फुडें मांडटाले. नायट क्लब ज्यो पार्टीज घडटा, कॅसिनोज, थंय कसलेच सोशल डिस्टन्स पाळना, गर्दी वाडटा, झुंडी वाडटा. तेन्ना ते तुमच्या लक्षांत कित्याक येवना? गोंयकार बाजारांत वतात, नुस्तें घेवपाक वतात, तें तुमकां दिसलें? आमी सांगिल्लें ट्युरिस्ट जे येता तांचे कडेन कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट इन्सिस्ट करचो. तें सरकारान केलें ना. फक्त गोंयकाराक दोश दाखोवपाक तुमी फुडें सरले आतां, आपले हात वयर करपाक. दुसरो, काल मुद्दाम उल्लेख केलो परत की बार्रां ओपन उरता गांवांनी, विलेजांनी, लोक इस्पिको खेळटा. म्हाका विचारपाक जाय मुखेलमंत्री, गोंयचो होम मिनिस्टर कोण? गोंयचो एक्सायज मिनिस्टर कोण? लास्ट जे म्हाका पर्यंत खबर आसा, गोंयचो होम मिनिस्टर, गोंयचो एक्सायज मिनिस्टर आसा इनचार्ज ऑफ बार किंवा कंट्रोल करपाक, लॉ अँड ऑर्डर, हो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉ. प्रमोद सावंत. इज ही नॉट केपेबल टू हँडल the situations where bar is open, where cards are being played? तो पंचायत मेंबर ते गांवच्या लोकांक बोटां कितें दाखयता? वॉट इज द होम मिनिस्टर हियर फॉर? तेन्ना मुखेलमंत्रीक बोटां दुसऱ्यांक दाखोवच्या पयलीं, ही इज द पर्सन हू इज होल्डिंग द होम पोर्टफोलियो, ही इज द पर्सन हू इज होल्डिंग द एक्साइज पोर्टफोलियो. प्लीज step out and take necessary actions. If there are bars open, shut it down.
लोक इस्पिके खेळटा परत अशें मेळटा एका कडेन एक्शन घे. पंचायत बॉडीच्या बोटार लागून कांय जावपाचें ना पंचायत लोकांचेर. हो सरकार फेल जाल्लो आसा. कालचे 15 दिसान 800 वर लोकांनी जीव गमयल्लो आसा आनी हाका पूर्णपणे मुखेलमंत्री जबाबदार आसा. कसलेच योग्य निर्णय योग्य वेळार घेवना आनी आतां फियरी स्पीच दिता खंय आनी आपल्या हात वयर करता लोकांक वोट दाखयता. हे आमी कशेंच सहन करपाचें ना, हे मान्य ना. तेन्ना म्हजी मागणी आसा पंतप्रधाना कडेन की हे मुखेलमंत्रीक सॅक करचो ताबडतोब. तशेंच हेल्थ मिनिस्टर ही इज ऑल्सो इनकेपेबल टू हँडल द सिच्युएशन, ताकाय सॅक करचो. आनी बरो केपेबल मंत्री आसा जर कॅबिनेटाक ताका करचो किंवा गव्हर्नन्स रूल इम्पोज करचे गोंयाचेर. दुसरें, काल मुद्दम म्हाका एक उल्लेख करपा जाय. कालच्याच भाशणान मुखेलमंत्र्यान उल्लेख केलो की लोक येवन सिलिंडर दितात. आमच्या पार्टीचे व्हॉलंटियर गेल्ले सिलिंडर दिवपा लोकांक जे जीएमसी एडमीट आसा तशें प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी. बाकीच्या पार्टीचे गेल्या. कितें वायट केलें? लोकांनी सिलिंडर मागलो की जीएमसी फेल जाल्या म्हणून आनी हे सगळे मिडियान कवर जाल्या की जीएमसीन ऑक्सिजन ना ते देखून लोक मरण पावले. सो सरकारान तांचे एप्रिशिएट करपाक ते सोडून तांचेर बोट दाखयता परत हाडून दितात बी म्हणून. इतलेंच न्हय, काल नोटिफिकेशन सरकारान काडलां की हाज्या फुडें जर ऑक्सिजन सिलिंडर रिफील करतले तर कलेक्टरचे परमिशन जाय. सो परत ते रेड टेपिझम हाडले, परत तो प्रोसेस स्लो केलो. आतां कोणा कडेन पयलीं रिफील करताले गॅस तो रिफील करना, तो म्हणटा पयलीं कलेक्टरचे परमिशन हाड. तेन्ना मुखेलमंत्री कडेन म्हजी विनंती आसा की हे जे तूं नोटिफिकेशन काडलां ते तुरंत विथड्रॉ कर. हे जे कोण व्हॉलंटियर आसा ते आपले जीव रिस्कार घेवन ते पब्लिसिटी खातीर करना. तुजेच मिनिस्टर येवपाचे भायर पब्लिसिटी करपाक, ते पब्लिसिटी करना. लोक फोन करता, जिवान थंय कळकळ दिसता म्हणून ते येतात फुडें आनी ऑक्सिजन सिलिंडर आपले जीव रिस्कार दवरून प्रोवायड करता. तेन्ना नोटिफिकेशन इश्यू केला, परत हो प्रोसेस स्लो जातलो. कलेक्टर कडेन धांव, थंयच्या परमिशन घे, मागीर ऑक्सिजन भर, मागीर जीएमसीन पावय. तेन्ना कृपा करून हो विथड्रॉ कर ही तुजे कडेन नम्र विनंती करता. तेन्ना मुखेलमंत्री बाब तुजे कडेन मेसेज जर पावले, प्लीज तुका विनंती आसा पॉलिटिकल इगो सोडून पॉलिटिक्स करनासतना लोकांचे जे त्रास आसा ते समजून घे.